बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. जेजूच्या नीज श्रीसांची वळख तांच्या कन्या वरवीं दिसता. आमची मोगाची उतरां आनी सुसनां गरजेची, पूण ती कन्यांनी दाखयली जाल्यार खरी गोवायकी जाता. दोन दुतां सवें कन्यो पळयोवन जायत्यो जेजूचो पाटलाव करून पावली. तेन्ना हांव ही जेजूची खबर करगोड जायत आसा. आमकांय पवित्र स्नान आनी बाबात्म मेळ्ळा. जेजूची गोवायकी फुडले पिळगेक आमी दिनात जाल्यार कोण दितलो? आमी कन्यांनी जेजूचे नीज शीस म्हूण दाखोवन आनी ह्या वरवीं बापाक महिमा दिवन आमकां देवाचो आदार हे मिसाचे भेटेक मागुया. पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचे दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बोगसणे मागुया. हांव पातकी स्वर्गपिता देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो गिण्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पत्रां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदांच तकवार गुरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणून ते खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
आनी एकामेकाचो मोग करूंक तूं आमकां फरमायता. हो एकूच खऱ्या जिविताचो नेम आमचे जिणेंत सांबाळूंक आनी हे भाशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जिवूंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. सावलू जेरुसलेम पावलो तेन्ना शिसांच्या जोम्यांक एकठांय जावंक प्रयत्न करतालो, पूण ती सगळीं ताका भियेतालीं. तो खरेपणी एक शीस म्हूण सोंत ती फाटीं सरताली. ताका घेवन बार्नाबास दोन दुतांशी गेलो आनी वाटेर आसतना सोमी ताका कसो दिश्टी पडलो आनी उलयलो आनी कितल्या खाजेदारपणान दामास्कान जेजूच्या नांवान ताणें शुभ वर्तमान परगटलें हें सगळें ताणें तांकां सांगलें. तेन्ना सावलू तांचे बरोबर जेरुसलेम भोंवूंक लागलो आनी उर्बेन जेजूच्या नांवान प्रवचन करूंक ताणें सुरू केलें. पूण ग्रीक भास उलोवपी जुदेवां कडेन उलोवन आनी तांचे लागीं उजोत करतच ताणें ताका जिवेशी मारूंक चिंतलें. हें आयकून भावांनी ताका सेजारियेक व्हेलो आनी हांगा थावन ताका परत तार्सुसाक धाडून दिलो. आख्ख्या जुदेयान, गालिलियान आनी समारियान पवित्र सभा सवस्थायेन जियेताली आनी सुम्याची भक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणीन बरोवन ती वाडत वेताली. देवाचे उतर. देवाचे ओडकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या. परतून एकदां म्हणुया. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या. ताची भक्ती करतल्या मुखार म्हज्यो आंगवण्यो पाळटलो. गरिबांक दादोशी जायसर खावूंक जेवूंक मेळटलें. सर्वेस्पराक सोदता ती ताका वाखाणटली. तांची काळजां शांतीन जीव सदां घाल. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या. सगळीं प्रितूर शेकांचे सर्वेस्पराचो उगडास करून ताचेशी परतून येतली. सगळीं राष्ट्रां मेळून ताका पांयां पडटलीं. ताका पांयां पडटले संवसारांतले सगळे व्हड व्हड मनीस. मातेक पावतली ती समेस्त ताचे मुखार मान बागयतली. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या. आनी म्हजो आत्मो ताचे खातीर जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बाळां ताची चाकरी करतलीं. फुडल्या पिणकांक सर्वेस्पराची खबर परगटतली. अजून जल्मा येवंक नासलेले पर्जे ताचें बरेपण अशीं गाजयतलीं. हें सगळें केलां सर्वेस्परा. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या. बागेवन जुवामाचे पयले चिटीवेले वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, खरो मोग म्हळ्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, बगर कन्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आमचे अंतस्करण आपणाकूच गुन्यांवकार दिसल्यार लेगून हे एकेच खुणे वरवीं आमी स्वता प्रमाणे चलता म्हूण आमकां गमून येतले आनी आमची काळजां ताचे मुखार आमी शांत करतल्या. कित्याक देव आमच्या अंतस्करणा परस व्हड
आनी सगळें ताका हांवें. प्रितीच्या भुरग्यानो, आमचें अंतस्कोन आमी गुनावकार म्हूण दाखयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा. कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडचें मेळटाच, कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटा आनी ताका मानता तें आमी करता. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बाबार दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सोबें जियेता आनी देव ताचे सोबें जियेता. तो आमचे सोबें जियेता म्हूण ही खुणा. ही खुणा आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. देवाचे उतर उद्गार. सर्वेस्परात जोय जोय. सोमी म्हणटा म्हजे सोबें रावात आनी हांवूय तुमचे सोबें रावतां. जो म्हजे सोबें रिगून रावता तो सुबा फळां दिता. सर्वेस्परात जोय. सुरेस्पो तुमचे सोबें आसूं. तुमचे सोबें आसूं. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसान म्हटलें, हांव खरी दाक वेळ आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजें सोबें फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो भेटता. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्या. म्हजें सोबें रावात आनी हांव तुमचे सोबें रावतां. फांटो दाक वेळी लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशींच फळां दिवंक जायना. तशेंच तुमी म्हजें सोबें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. हांव दाक वेळ तुमी फांटे. जो म्हजें सोबें रिगून रावता आनी जाचे सोबें हांव रावतां तो सुमा फळां दिता, कित्याक म्हजे बिरेक तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सोबें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फाट्या सारको सुकता. असले फांटे जोमा करतात आनी उज्यान उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजें सोबें रिगून रावशात, म्हजीं उतरां तुमचे सोबें रावतात जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुवां फळां दिवचीं आनी म्हजें शीस जावचें. ही म्हज्या बापायची मोहीम. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भयणी भावांनो, फाटल्या आयतारा आमी जेजू बरो गोंगली ह्या विशयाचेर नियाळ केलो. आनी फाटल्या आयतारा दिसा देव आपोवण्या पासत आनी आमचे डियोसेसीन ज्यो सेमिनरीज वा आकारणेचीं घरां आसात तांचे पासत आमी मागणें केलें. हो आयतार आमकां एक नवो विचार जेजूचो दवरता. जेजू आयज आमकां कांय चित्रांनी दाखोवन दिता कशे करी आमी ताचे शीस जावंक जाय पळय तें. आयचो शुभ वर्तमान बरे भाशेन समजूंक आनी बरें नियाळ काडूंक ह्या शुभ वर्तमानाचो संदर्भ जावंक गरजेचें. आदल्या करारान इस्रायल परजाक दाक वेळ म्हूण सर करतात.
जायत्या जायत्या सुवातांचेर आदल्या करारान आमकां मेळटले. इस्रायल परजा एक दाख वेळ कशी, पूण आदल्या करारान इस्रायल परजा अविस्वाशी जाल्यार असली परजा जी बरी फळां दिवचे सुवातेर वायट फळां दितात. स्तोत्रांनी, इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान, जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकान ह्या आमकां जायत्यो असल्यो वळी मेवतात. दुसरे सुवातेर आमकां जाण जावंक गरजेचें की इस्रायल देशान दाख वेळ एक म्हत्वाची वस्त आसा. दर एकलो घराबो जेन्ना धाकटुलशें घर काडटालीं ती तांच्या आंगणान तांचे लुगार पळय आसलो ल्हानसो तितून ती एक दाख वेळ लायताली. सगळ्या कडेन एक दाख वेळ आसा. कसले व्हडले आसले मनीस जांचे कडेन खूब व्हडलीं शेतां आसलीं दाख वेळाची, तो दाख वेळ तांची एक बोच्चे मनीस कशें ती समजताली. आनी हे दाख वेळ हजारांची वर्सां उरताली, न्हय फकत 100-200 शेकड्यांची वर्सां ही दाख वेळ आसताली. पूण ती बरे भाशेन दवरूंक जाय आसली, ताका भेंडूंक जाय आसली, कातरूंक जाय आसली, परत लावंक जाय आसली. आमच्या देशान आमी अदीक करून गोंयांत आमी चड करून दाख वेळ आमकां दिसली पडत. पूण आमचे मदें आमी जेन्ना आदल्या तेंपार घर काडटाले आमचे पुर्वज माड लायताले, तो आंबो लायताले. तांकां ती फळां मेवची ना, तांचे पाटल्यान येतात पळय ती तांची फळां तांकां मेवतलीं. तर आमचे माड पळय आसात आतां जायते 100 वर्सां अदीक माड आसात आमच्या घरा मुखार. तो जशें आमकां एक माड आनी आंबो जसो आमी दवरता, इस्रायल परजा दाख वेळ आपल्या घरा मुखार सांबाळटा. हें मनान धरून आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी याद करूं. आनी एक वस्त जाण जावंक गरजेची. आदल्या करारान एक बायल घरकान्नी दाख वेळ म्हूण पाचारतात. स्तोत्रांनी आमकां मेवता, जाणवायेच्या पुस्तकांनी आमकां मेवता. तर बायल जावन आसा, घरकान्न जावन आसा एक फलादीक दाख वेळ जी आपल्या घरान खुशालकाय. आयचो शुभ वर्तमान जेजू अदीक करून जुवामाच्या शुभ वर्तमानान जेजू चड करून मोपारांनी उलयना. तो दुसऱ्यो वस्तू घेता, जशें आमी इंग्लिशीन म्हणटा मेटाफर्स आनी सिमिली, असल्या वस्तूंनी आपलें शिकवण दिता. तर आयज जेजू म्हणटा हांव दाख वेळ, हांव खरी दाख वेळ. असलीं उतरां आमकां जुवांच्या शुभ वर्तमानान मेवतलीं. हांव बरो गुंगली, हांव संवसाराचो उजवाड, हांव जिविताचो मुंडो, हांव पुनो जिवंतपण आनी जिवीत, हांव वाट सोत आनी जिवीत. असली जायत्यो ओळी आमकां मेवतात जुवांच्या शुभ वर्तमानान. आयज आमी नियाळ करुया जेजू म्हणटा हांव खरी दाख वेळ. अशें म्हणटना आमकां जाणा जावंक गरजेचें दाख वेळ म्हणजे फलादीक जावन फळ दिवंक. जशें आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यो जुवांवान म्हटलां मोग परज्ञानी दाखोवंक जाय. तो जेजू सांगूंक सोदता क्रिस्तांवपण म्हणजे न्हय फकत एक धर्म. क्रिस्तांवपण आमच्या परज्ञानी आनी आमच्या उतरांनीच न्हय पूण परज्ञानी दाखोवंक जाय. जेन्ना आमी आमच्या कन्यांनी बरे क्रिस्तांव जाता, बऱ्यो कन्यो करता, फलादीक जाता. भाग्योन पावलू दुसरे भाशेन म्हणटलो. भाग्योन पावलू म्हणटलो आमी जेजू कूड
आमी ताचे सांगले. हेच स्वता जेजू आमकां सांगता. आनी हो दुसरो विचार आमकां आयज ह्या शुभ वर्तमानांतलो. फलादीक जावंक आमी जेजू सवें चिकटून रावपाची गरज. ह्यात आवेसवरान जुवांवाच्या 15व्या आवेसवरान जेजू सुमार 14 फावटी म्हणटलो हे ग्रीक उतर मेनेन, रिगून रावूंक. जेजू सवें रिगून रावूंक. आनी जेजू म्हणटा जरी तर तुमी म्हजे जिवितान रिगून रावनात, हांव तुमचे जिवितान रावना, तूं म्हज्या जिवितान रावनात, तुमी फळादीक जावचे ना. तर जेजूक चिकटून रावंक म्हणजे कितें? कशें आमी जेजूक चिकटून रावता? ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता. जेजू म्हणटा जो म्हज्या जिवितान चिकटून रावता, रिगून रावता, तो म्हजी उतरां पाळटा. जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडून हाडटा. तर जेजू सवें चिकटून रावून ताच्या उतराची जाणवाय आमच्या जिवितांत घेवंक, मागण्या वरवीं आमी चिकटून रावतल्या. मागणें करून जेजू भाशेन मागणें करून, बऱ्या कन्यांनी करून आमी चिकटून रावता. हो दुसरो विचार आयज आमकां मेवता आयच्या शुभ वर्तमानांत. आनी आयचो तिसरो विचार आमकां फलादीक जावंक मागण्याची गरज. जरी तर आमी मागणें करिना, आमी असल्या फांट्या भाशेन जांकां कातरतात. थोडें कातरप गरजेचें, पूण फलादीक जावंक मागण्याची आमकां चड आनी चड गरज आमच्या क्रिस्ती जिवितांत. तर ह्यो 3 वस्तू आयज आमी मनांत दवरुया. फलादीक जावंक, जेजूक चिकटून रावंक आनी मागण्या वरवीं आमचें क्रिस्ती जिवीत फलादीक करूंक ताची कृपा आनी बळ आयच्या दिसान आमी मागुया. आमेन. बाळताची उच्चारणी करून उबी रावया. सोत मानता देवाक, वेदार बाबाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या उच्चाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत सांबाळलो, आमकां मुलींत आम जल्मलो, पोंस पिलाताक नरकाक वचूंक ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांचो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, दोतोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, वयता जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकदार, पात्रांचे पवित्रपणे, मुलींचे शिरोपण, सासणांचे सुबेक. मोगाल भोवी भावानो, जेजू सवें चिकटून रावंक, जेजूच्या मोगान रावंक आनी फलादीक जावंक कांय मागणी देवा मुखार आतां आमी घालुया. आमच्या पाप साहेबान, बेस्पांनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरणांत उक्तें मन दवरून आनी अडचण्या मदें आपल्या कन्यांनी आनी शिकवणेन भावार्थ्यांक जेजूचे गोबाय जावंक सारको मार्ग दाखयल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमी पवित्र स्नान घेतलोल्यांनी जेजूक गोबायकी दिवंक आमची जबाबदारी वळखून पवित्र आत्म्याच्या बळान सदांच सुरबेवून आसूंक आनी समाजीक तशेंच मानसीक निती खातीर झुजूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी अदीक करून पवित्र स्नान घेतलेल्या
बाबा भयणांनी कसल्यो येवजण्यो फुडें काडटात तेन्ना जेजूची शिकवण मनान दवरून त्यो काडूंक आनी पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, दयाळ बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. कोविड-19 पिडेक लागून जायतीं जाणां हॉस्पिटलांनी इलाज दिवंक तशेंच वॅक्सीन तयार करूंक जायतीं वावुरल्यांत. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना तांकां आपल्या वावराची कुशळटाय मेळूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, दयाळ बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमचे फिरगोजेन वावरूंक आनी गोबायकी दिवंक आमकां सदांच उर्बा सांग आनी आमची फिरगोज बाबाताचो खोलेर जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, दयाळ बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. मोगला बाबा, ह्या दिसांनी जायते क्रिस्तांव आनी दुसरे धर्माचे लोक ह्या दुयेंसा पासत सोंसून मेल्या. हातूंत कांय यात्रीक भाव आनी सिस्टरी आसात. तांकां शासनाचें सूख आनी शांती आनी तांचे फॅमिलीन जुवण आनी बोल दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं. आमेन. सर्गीच्या बापा जेजू खरी दात वेळ आनी आमी तुजे फांटे वो आमचे मदें ताणें उपजयलोलो जिविताचो एक ओट ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडोय. हे परी आमची खालती भेटोवणी तुका मानून आनी आमच्यो 2 दिसाच्यो चालत्यो साद्यो कोडण्यो लेगून तुजे मुखार भोव फलादीक जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सरेस्पोत तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सरेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सरेस्परा पवित्र बापा सर फाली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकाची बोली. आमचे खातीर तो आपले हो प्रण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना पूण सासणांक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार
आनी सर्गीचो सोर दरबार निरंतरीन गायता तशें मुखार. तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून नी देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण ससूकपेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक परराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या ग्लासाक करात. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवकेले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी फेरांव आमच्या रोनी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो पर्व सुदरून मिल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसुरीत मुखार मोड पळोवंक फावो. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमकां मारी देवाची माय सांगती तिचो पती बागेवन जुसे बागेवन दोन वृथा आनी सरकारी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगत्यां बाबतींत सासणाच्या सुखान आमकां मानवली. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस
आनी आमकां तायणेन पडून येवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या संवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान अत्रेता तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठार सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक घडणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जियेताय आनी राजकोट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं मोगान एकामेकाक शांती दी देवाचे श्री सरस्वती पार्वती आमची काकू देवाचे श्री सरस्वती पार्वती आमची काकू देवाचे श्री सरस्वती पार्वती वो जेजू देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती शेरयेच्या जेवणाक आपयल्यार ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या देवाचे भितुरीचे म्हाका तुझे कास्तान क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट सासनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं सोमी म्हणटा हांव बरी दाग वेळ आनी तुमी तिचे फांटे जो म्हजे भितर जियेता आनी जाचे भितर हांव जियेता तो सुबां फळां दिता सरेस्पराक सोय प्रार्थुया देवा आमच्या सोबींच्या बापा आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा जेजू आनी आमचे मदें जाल्लो तो एकवट ह्या पवित्र जेवणान तुवें वाडयलो देखून दिन वाशी कालसान आमी तुजे लागीं मागता ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस चड जिवन सगळें आमचें जिवीत मोगाच्या फळांनी भरून सगळ्या मनशांक आमकां जेजूचे शीस म्हूण ओळखून तुका बापा महिमा आनी व्हडवीक आमी दिवंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सरेस्पोर तुमचे सोबे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा